येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. स्कुलां परतून जातली सुरू, मात हे खेपे विद्यार्थ्यांक मेळटली सूट. स्कुलाच्या वेळात आनी युनिफॉर्मांतय सांगता शिक्षण खात्याचे परिपत्रक. गोंयभर मनयली शिवजयंती. गोंयांत हिंदू संस्कृताय तिगोवपाक शिवाजी महाराजाचें योगदान सांगलें दोतोर प्रमोद सावंतान. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बॅलेट पेपर मतदानात गुड्डुलुसांव चल्ला. पोस्टांतल्यान येवपी बॅलेट पेपरांचें मोल 10,000 रुपयान निश्चित केलां. सरकारी अधिकाऱ्यांक बळजबरेन भाजपाक मतदान करपाक लायतात. ह्या षडयंत्रात पुलीस यंत्रणेचोय वापर चल्ला. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन सरकाराचेर आरोप केल्यात. तेच बरोबर काँग्रेसीन वेंचणूक आयोगाचेरय फार पेटयल्यात. 10 मार्च मेरेन रातचे 8 मेरेन बॅलेट पेपरांतल्यान मतदान करपाक मेकळीक आसा. पूण सरकारान ही मतां भाजपा वटेन वळोवपाचे यत्न चलयल्यात. बॅलेट पेपरांतल्यान जातल्या मतदानाचेर मंत्र्याचो प्रभाव आशिल्ल्याची कागाळ हाचे आदींच वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. पूण आयोगान ताची दखल अजुनूय घेवंक ना अशें म्हणत गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आयोगाचेरय फार पेटयले. आयज आमकां खबर आसा बॅलेट पेपर्स आमी कंप्लेन इन रायटींग कंप्लेन दिल्ली आसा. त्या हेजेर इलेक्शन कमिशन अजुनूय चुपकी बसून आसा. तेजेर कांय अजून एक्शन घेना. आयज एक बॅलेटाची पोस्टल बॅलेटाची किंमत वाडत आसा. म्हणजे तुमी इमॅजीन करा कसो दबाव आमच्या गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे आसात तेंचेर वेगळ्या डिपार्टमेंटाचेर येता. आयज एक बॅलेटाचे प्रायस 10,000च्या वयर गेला. म्हणजे एक वोटाक एक बॅलेट. आतां बॅलेट पेपर तेंचे कडेन हाडप, ते टीक करतात आनी तेच्या नंतर ते हितून पोस्टान घालतात. तेजी एक वेगळी सँक्टिटी आशिल्ली, ती सँक्टिटी डिस्ट्रॉय जाल्ली आसा. आनी हेका इलेक्शन कमिशनूय जबाबदार आसा आनी हेंका हो बेज जबाबदार बीजेपीचे लिडर्स हे जबाबदार आसा. पण तुम्ही इमॅजिन करात ते ऑफर करता आसतना ऑफिशियल्सान डायरेक्ट फोन मारून सांगता की बॅलेट पेपर घेवन यो आनी 10,000 रुपये वर. म्हणजे सर्रास अफाट पयसांचो इलेक्शना कडेन वापर जावन सुद्धा आता बॅलेट पेपर्स ते आता कॅप्चर करपाक सोदतात सगळे मतदारसंघात. आणि सरासरीन जवळजवळ 250 ते 300 एक मतदारसंघात मायज असतात. पण एव्हरेज 250 बॅलेट वोट्स एक मतदारसंघात असतात. आणि बॅलेट वोट्स ही इम्पॉर्टंट असतात. एकदा जे जी कॉन्टेस्ट असता तो कॉन्टेस्ट सारको क्लोज असता तेन्ना बॅलेट्स डिसायड कोण जिखता आणि कोण हरता. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बॅलेट पेपरांतल्यान मतदान करप्यांचे लिस्ट सगळे उमेदवारांक दिला. कांय जाणांचे नंबर मेळोवपाक पुलीस खात्यांतल्या वायरलेस सिस्टमाचो वापर जाता अशें सणसणीत आरोपय गिरीशान केलो. पळयात. एक म्हणजे हांचे लिस्ट आसा ते लिस्ट गव्हर्मेंटान म्हणजे मुख्यमंत्र्यान आपले सगळे कॅन्डिडेटांक दिल्ले आसा. ओपोजिशन पार्टीच्या खंयच्याच कॅन्डिडेटा कडेन हे लिस्ट अवेलेबल ना. म्हणजे खंयच्या मतदारसंघात बॅलेट पेपर्स कोणाकडे आसा हे इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमिशनाने मागल्या दिनात. हे इन्फॉर्मेशन आमकां कशेंच मेळना. आमकांच न्ही, बाकीचे जितल्यो ओपोजिट पार्टी आसात त्यांना कोणा मेळना. फक्त म्हणजे हेजेर लेवल प्लेइंग फील्ड ना. जो सरकारान आसा तेका अपर हँड, तेजे कडेन लिस्ट आनी फोन नंबर ऑलरेडी आसा. आनी जे ना तेंचे कडेन जाता पुलीस डिपार्टमेंटाचे पूण उरल्यात तेंचे फोन नंबर आनी हें करपाक गव्हर्मेंटाचो वायरलेस यूज करून गव्हर्मेंट पुलीस डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्सां यूज करून त्याचो हो दुरुपयोग करून ते मतदान आपल्या वतीन आपल्या हातीन ते करून घेवपाची जबरदस्ती आज ते करतात. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शा शेख. शेवटाक 2 वर्सां उपरांत स्कुलां सुरू जातात. शिक्षण खात्यान विद्यार्थ्यां खातीर कांय सदळताय दवरल्या. देखीक युनिफॉर्माची सक्ती करूंक ना आनी वेळाचें बंधन आसचें ना. शिक्षण संचालनालयान एक परिपत्रक काडून सोमारच्यान अनुदान मेळनाशिल्ल्या शाळां सयत इयत्ता 1ली ते 12वी मेरेनच्या वर्गां खातीर शाळा परतून सुरू करपाची घोशणा केल्या. अचकीत घेतिल्ल्या ह्या निर्णयाक लागून भुरग्यांक शाळेत धाडपाचे वेवस्थे विशीं पालक बुचकळ्यांत पडल्यात. शिक्षण संचालक भूषण सावयकारान परिपत्रकांत म्हटलां, गरज लागली जाल्यार सुरवेच्या काळात विद्यार्थ्यांक वेळाची सवलत दिवं येता. परीक्षा फकत ऑफलायन पद्दतीन घेवच्यो. युनिफॉर्माचो आग्रो अधिकाऱ्यांनी धरचो न्हय. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो.
हालींच्या वेंचणुकांनी राजकीय पंडित आणि राजकीय तज्ञाबरोबर अदमासान फार पेटोवपी ज्योतिशांची तोंडां बंद उडयल्यात. कित्याक तर सायलंट वोटर नांवाची शक्त वा प्रक्रिया म्हणत कार्यरत आसा आनी ती व्हडल्यांचे अदमास फट थारायता. परिणाम 10 मार्चाक विघटीत जनादेश पळोवचो पडो येता. फाटले खेपे जसो चमत्कार आनी मतदानाचें ध्रुवीकरण विधानसभा निवडणुकेत जाल्लें तशें हे खेपे जावं दी अशें काँग्रेस प्रार्थना करता. जाल्यार भाजपावाले म्हणटात तांचे रिपोर्ट कार्ड आनी विकास कामां प्रभाव घालतलीं. अल्पसंख्यांकय तांचेच वटेन आसा अशें तांकां दिसता. अशें असले तरी भौतेक राजकीय पक्ष कसलीच संद सोडपाक तयार नात. जैतिवंत जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या उमेदवारां बरोबर आदींच सेटिंग सुरू जालां. अजापाची गजाल म्हटल्यार गर्येक बिगर भाजपा जैतिवंत लागले जाल्यार भाजपाच्या कांय जैतिवंतांकय फाटीं सरपाक लायतले. विश्लेशणा प्रमाण भाजप वा काँग्रेसीक सरकार स्थापन करपा खातीर 6-7 जाग्यांची गरज पडूं येता. वेंचणुके वेळार दिल्ल्या जाहीरनामे चालीक लावचे खातीर पावलां उबारचीं आनी तातूंत दिल्ल्या आश्वासनांक राजकीय पक्षांक जबाबदार धरचे हे खातीर वेंचणूक आयोगान केंद्र सरकाराक सुचोवणी दिवची अशें मागपी जनहीत याचिका सुप्रीम कोर्टांत घातल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हिंदू राज्य स्थापनेक शिवाजी महाराजान आरंभ केल्लो. गोंयांत हिंदू संस्कृती तिगोवन दवरपाक शिवाजी महाराजांचो मोलादीक वांटो आसा. तिची राज्य चलोवपाची नीत आपणावया, दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. शिवाजी राजांचे सुशासन, अर्थनीत, स्वराज्य स्थापनेचे गुण आमचे मदीं भरसुपाक जाय अशें आवाहनय ताणें केलें. शेनवारा 19 फोंड्या फर्मागुडयेर छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती समारोह दबाज्यान मनयलो. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, म्हायती संचालक दीपक बांदेकार आनी हेर मानेस्त हजर आसले. सुरवेक सगळ्या मानेस्तांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक तशें उपरांत शिवाजी महाराजांचे तस्विरीक फुलां हार अर्पण करून ह्या सेक्युलर राजाक मानवंदना दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या गोमंत भूमीत, ह्या फर्मागुडीच्या भूमीत आमी दर वर्सा मोठ्या उत्साहात छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती हांगासर मनयता. याच बरोबर आम्ही पुराय राज्यभर वेगवेगळ्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ज्या ज्या ठिकाणी पुतळे आसात त्या ठिकाणी त्या ठिकाणच्यो स्थानिक स्वराज्य संस्था आसतले, थंयसरले होतकरू युवक आसतले. मोठ्या व्हडा उमेदीत छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आज गोंयभर, देशभर आणि विदेशात सुद्धा मनयता. ही भारतीयांच्या खातीर खरोखरूच गौरवाची गजाल आसा. 392 वर्सां उपरांत आज महानायक छत्रपती शिवाजी महाराज हांची जयंती पुराय देश आणि विदेशात मनोवप ही खरोखरूच देशवासियां खातीर एक महान घटना आसा. आमी सगळे जाण म्हणटा की ह्या सगळ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यो शुभेच्छा दिता आसतना छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सगळे गुण आमी आजच्या युवकांनी अवगतपाक जाय. ह्या राज्यांतले बेतूळ फोर्ट आसतलो, ह्या राज्यांतलो आमचे हांगासली मंदिरां जी शाबूत उरली जर कोणा खातीर आसत जाल्यार ती छत्रपती शिवाजी महाराजा खातीरच. आणि ह्या गोमंत भूमीक खरें म्हटल्यार आमी हिंदू संस्कृती आसतले. सुराज्य स्थापनेची सुरवात ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पासून सुरुवात जाल्ली. साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज एक उन्नत और सुव्यवस्थित नागरिक प्रशासन प्रणाली बनाने के लिए जाने जाते थे. भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका और अपार योगदान ने उन्हें देश का महानायक बना दिया. ऐसे महान नेता पर हम सभी भारतीयों को गर्व है. हर साल शिव जयंती
गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और नॉर्थ के भी कुछ राज्यों में बहुत धूमधाम से और उत्साह के साथ मनाई जाती है। यह दिन मराठों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के उत्सव को भी देखता है। इस दिन लोग महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देकर और उनके योगदान को स्वीकार करके उनको याद करते हैं। ह्या निमतान महारथ यात्रेचे आयोजन केल्ले। पोवाड्यांनी वाठार चैतन्यमय जाल्लो। स्कुलाच्या भुरग्यांनी लेझीम नाच दाखयलो। व्हडा शिस्तीत केल्लो हो नाच पळोवप्यांचें लक्ष ओढून घेतालो। ढोल ताशेय घुमताले। पुराय वातावरण समतावादी आनी धर्मनिरपेक्ष शिवाजी राजाच्यो यादी जागोवपाक उत्सूक आसले। वास्कोच्या रवींद्र भवनानय शिवजयंती मनयली। थळावो चित्रकार विनोद नायकान ह्या रवींद्र भवनाक पोर्ट्रेट भेट दिला। मानेस्तांचे हस्तुकी ताचें अनावरण जालें। शिवाजी महाराजांनी कशे तरेन राज्य चलयलें ताचेर रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष आनी पालिका नगराध्यक्षान उजवाड घातलो। चित्रकार विनोद नायकान भावना उक्तायल्यो। छत्रपती शिवाजी महाराजांक वंदन। आयज आमचे मुरगांवचे आर्टिस्ट श्री विनोद नाईक यांच्यानी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे तेलचित्र हांगासर अर्पण केला येद्या मोठ्या सायजीन। खरें म्हटल्यार ते तेलचित्र पळयतना आंगार काठो येता आनी दोळ्यांत दुखां येता की उबेऊब महाराज आज आमच्या मदीं आसा अशें दिसता। अशे कलाकार आर्टिस्ट आमच्या मुरगांवान आसा, गोंयांत आसा, ही आमकां मोठी खुशयेची गजाल। छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे तेंच्यांनी 350 वर्सां पूर्वी ते जन्माक आयले, अवघे 50 वर्ष ते जगले, पूण तेंची आज कारकीर्द देशभर जगभर सगळे कडेन लोक उगडास करता। आमी सुद्दां आयच्या दिसाक ह्या छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती दिसाक आमी सगळ्यांनी तेंची जी शिकवण आसली, जे कार्य असले ते आत्मसात करपाची गरज आसा। जयंती निमित्त सगळ्यांक शिवाजी जयंतीचे हार्दिक शुभेच्छा। तशेंच हांव आमचो विनोद नाईक यांचे बी अभिनंदन करता। त्यांनी जी आपणाची कला ह्या पोर्ट्रेटान दाखयली त्याच्या बद्दल त्याचे अभिनंदन। आयज शिवाजी बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार शिवाजी महाराजान जी स्वराज्य स्थापन केलें आनी त्या स्वराज्य स्थापन केल्या नंतर त्यांनी जे सुशासन दिले लोकांक सगळ्यांक, त्याचे खरेंच अभिनंदन। त्या काळात ते जे सुशासन दिलं ते आजच्या काळात ना। माझे एकूच म्हणणें आहा, आज जे राजकारणी आहा त्यांच्यानी जी शिवाजी महाराजान सुशासन तेन्ना दिल्ले त्याचे धडे घेवपाचे आनी आयच्या काळात ते सुशासन आमच्या गोर गरिबांक लोकांक दिले जाल्यार आमचे हे आतांचे भारत इंडिया जे एक बरे राज्य म्हणून ना जाल्यार बरे देश म्हणून फुड्यान येवंक शकता। हांव काय व्हडलो मनीस न्हय, एक बारीकशें ड्रॉइंग काडलें। म्हाका एक्चुली शिवाजी म्हाजो एक खऱ्यान एक शिवाजी म्हाका एक म्हाजो रोल मॉडल आहा आनी तेजे म्हाका शहराचे शिवाजीचे खऱ्यांनी बरें दिसता। म्हटल्यार एक म्हटल्यार तेणी झिरोसून स्टार्ट केलें। आमी आतां म्हणटा आमचे कडेन कितें ना, हे ना हांव कितें करतलो तशें पळोवपाक गेल्यार शिवाजी महाराजां कडेन कितें नासलें, पण तेणी मेन म्हटल्यार झिरोसून स्टार्ट केलें आनी इतलें करून दाखयलें। आमी आमचे कडेन कितें ना म्हणून ते रडत बसच्या पेक्षा कितें तरी आसा तितून बरें करपाचें इतलेंच म्हाजें शिवाजी महाराजा कडसून प्रेरणा आहा म्हाजे कडेन आनी हांव प्रयत्न करतां। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी वास्कोच्यान हिरू महाले। परतून एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। भारतात फाटल्या 24 वरांत 22,270 नवे कोरोना दुयेंती सापडल्यात। ही टक्केवारी कालचे परस 14% उणी। 325 जाणांक मरण येयलां। गोंयांत 70 नव्या केशींची नोंद जाल्या जाल्यार एकल्याक मरण येयलां। पॉझिटिव्हिटी रेट 3.3% पावला। फाटल्या 24 वरांत एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 38,353 केशींनी देंवला जाल्यार आयज देशांत 60,298 दुयेंती बरे जाल्यात। एकूण बरे जावप्यांचो आंकडो आतां 4.2 कोटी वयर पावला। सद्याक एक्टिव्ह केसी भितर 0.59% सक्रिय दुयेंती आसात जाल्यार देशांत बरे जावपी दुयेंतींचो आंकडो 98.21% जाला। भलायकी खात्याचे म्हायती प्रमाण दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.50% जाला। देशांत 175.3 कोटी परस चड लोकांचें वॅक्सिनेशन जालां। फाटल्या 24 वरांत 22,270 नवे कोरोना दुयेंती। 24 वरांत 325 जाणांक मरण। दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 1.8%, सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 2.50%। 24 वरांत 60,298 जाण कोरोना मुक्त।
आतां मेरेन 175.3 कोटी लोकांचें वॅक्सिनेशन. गोंयांत सद्याक दिसपट्ट्या केशींचो आंकडो 100 सकयल देंवला, जाका लागून गोंय सरकारान स्कुलां आनी पर्यटन स्थळां उक्तीं करपाचो निर्णय घेतला. जाल्यार आजुनूय राज्यांत दिसपट्टे 2 ते 3 जाणांक कोरोनाक लागून मरण येता. 70 नव्यो कोविड केशी, फाटल्या 24 वरांत एकल्याक मरण, पॉझिटिव्हिटी रेट 3.3%, एक्टिव्ह केसीस 677. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी एक नदर हवामानाचेर. 19 फेब्रुवारीच्यान फुडले 5 दीस हवामान सुकेच उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस उरपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उपरांत 3 दिसांनी उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांचो उणाव जावं येता. राज्यांत सद्याक गरम वातावरण अणभवपाक मेळटा आसलें तरी उपरांत 3 दिसांनी उण्या तापमानात 2 डिग्री सेल्सियसांनी उणाव जावं येता. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळें, जे फाल्यांय दिसपाची शक्यताय आसा. आयज मळब नितळ उरतलें. आजून मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकेंच. चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 20 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 72 वरां उपरांत उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्रीन उणाव. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जातनाय मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.